आयज काजाराचो दीस सांताना आनी लॉयला मिनेझस आनी मीस पेटयता शेनली मिनेझस. कायतानो रोसारियो तेरेसा ताच्या आत्म्याक मीस पेटयता रॉयस्टन तेरेसा. पावलो आपलो 60वो जल्माचो दीस मनयता. ताचे पासत मागुया देवाक ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन मोगसाणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो दुनिया विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच अपवाद म्हणयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाल बापा, सोर संपूर्ण देणी तुजे थावन उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जोतनायन रात आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. बाकिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे मुनयारी आनी देवाच्या गुटाचे कारभारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारभाऱ्या सवे हो गूण गरजेचो. जण एकलो कारभारी विस्वासी जावंक जाय. तुमी हो मनशाच्या खंयच्याच न्यायसोबेन म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी नीत हांवूच पुर्यान करिना. म्हजें अंतस्करण नितळ आसा. पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण सजमना. म्हजी नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटूच आदीं फुडें सोमी हे पर्यान कोणाचीच नीत तुमी करूं नये. तेन्ना काळोखांतलो भूत तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या मनान लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उगडाप्यो कोत्तलो. आनी तेन्ना देव जण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावली. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजी काळजां आशेतात तितलें तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडट्या दिसा पर्यंत उदेतलें. तुजें प्रामाणीकपण
दनपारच्या वता पोरी बडसळटले. जबाब: बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. वायटाक पाट कोर, बरें करूंक लाग. सासणाक तोखता तसले तुका तिकान मेळटले, कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो कधीच सांडचो ना. जबाब: बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पूर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोना येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब: बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. उद्गार: सर्वेस्पराक जय जय. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जय. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी जेजूक म्हटलें, जुवांचें शीस आनी तशेंच फारिजेव भोंवन भोंवन उपवास करतात आनी मागणें करतात, पूण तुजें शीस खावन पिवन आसात तें कशें? जेजून तांकां म्हटलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपवास करूंक लावं येता? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरून दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपवास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें. कोणूच पोन्न्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिजून काडिनात. तशें जाल्यार नवें आंगोस्त्र पिजलेलें तें पिजलेलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोरण्या आंगोस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या भुरल्यांनी भरिनात. तशें केल्यार नवो सोरो भुरलीं फोडून उडयतलीं आनी ओतोन वेतलो आनी भुरल्यांचोय इबाड जातलो. नवो सोरो नव्या भुरल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, कोरिंत क्रिस्तांवां मदें तरेतरेची फूट आसली. काल आमी चयलां अशे भाशेन तांचे मदें जोमे आसले. एकलो म्हणटालो हांव पावलूचो शीस, दुसरो म्हणटालो हांव आपोलोचो, हे भाशेन केफासाचो. आनी दुसरी म्हटल्यार ह्याच कोरिंतकारा मदें थोडीं सजमतालीं आमी दुसऱ्याहून अदीक बरी, आमचें मागणें बरें, आनी हे परीन तीं एकामेकाच्यो चुकी काडटालीं. ही वस्त घेवन भाग्योन पावलो हीं उतरां तांकां सांगता. पावलो म्हणटा आयच्या पयल्या वाचपान, देव आमची नीत कोत्ता. एकामेकाची नीत करिनाका, चुकी काडिनाका. जेन्ना सोमी येतलो तो आमकां सगल्यांक नीत दितलो. जेजूय आपल्या शिसांक आनी फारिजेवांक, धर्मशास्त्रांक हेंच सांगता. तांकांय असली संय आसली दुसऱ्यांच्यो चुकी काडून. ते समजताले, फारिजेव अदीक करून समजताले की ते देवाचें उतर पालता. तांचे जिदेवा मदें 600 वयर नियम कायदे आसले आनी ते सगळे पालताले बारीकसायेन. आनी जेजू तांकां ढोंगी म्हणटा, कित्याक ते फकत भायल्यान दाखोवंक कोत्ताले, पूण भितरल्यान सगळें म्हेळेपण, सगलो चिकोल भरलेलो आसलो. आयची जेजूची उतरां आमकांय आनी आमचेय समाजाक लागता.
आमी दुसऱ्याच्यो चुकी काडून एकदम हुशार, पूण आमच्यो चुकी वा आमचें वायट पळय रिगलोलें आसा तें आमी चोवंक पावना. मागुया आयज पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी बल आमच्या जिविताचेर पयले सुवातेर नदर मारूंक. ज्यो चुकी आमी कोत्ता, आमचे भितर पळय आसा तें पयलें काडून उडोवंक आनी दुसऱ्या सगळें दया, मोयपास आनी मोग दाखोवंक ताचो आदार आमी मागुया. आमेन. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. बरी तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक दिवंक जातलो. सरेस्परा देवा, ल्हानबीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या फाटापणांतलो म्हाका धुवन काड सरेस्परा. सगळ्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका निवळ कर. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर ते वयर आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवी. सरेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सरेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुवें ताका सोडयलो. ताची उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसुपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोरची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें मारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थांत
वचपाचो तिसरो गूण परगोवया. तुज्या कुसार आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरभंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गौरी बाबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखार मोठ पडूंक फावो. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय संगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन दवरून दुता आनी सर्वकारी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मांडली. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उलोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवनाका, वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्ग आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यां आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रगताची मिसळणे वरवीं आमकां दिसयतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवन करता. ती आमचे जगती आनी खास तारीना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीक भलायकी तशेंच सपत. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तेन्ना सगळीं सुखाकी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांग.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावंक आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडूत वचूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुरेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.